हांव एकूच ग्रिवियन्स आसा की जे कुट्टी पायप आसात सहकारी पेट्रोल पंपाचे जे हायवेचेर दोनूय वटेच्यानी जे नॅशनल परमीट व्हडले व्हडले लॉरी बीन ते दवरतात ते लॉरी तेणी बेगिनात बेगीन थंयच्यो काडच्यो, कारण ते मृत्यूचो सांपळो जाल्लो आसा थंयच ते गाडयो सारक्यो करतात. ऑयल आसा ते रस्त्यार उडयल्ले आसात. जर तर थोडे उदकाचे जर टू व्हिलरान तर स्पर्श आयलो देर इज मेजर एक्सिडेंट जावपाचें हें आसात आनी तो एक्सिडेंट जाल्ले कारण जावचो न्ही ह्या खातीर गोवोरमेंटान बेगिनात बेगीन पावलां उचलून ते ट्रक टर्मिनल्स किंवा ट्रक हब्स तेंच्या खातीर एक न्यू प्लेस अवेलेबल करून दिवची नियरबाय खंय जी जागो अवेलेबल आसा थंय, ताकी हे रस्त्यार जे ट्रक दवरतात गाडयो दवरतात लार्ज स्केलान आनी ट्रॅफिक करतात आनी एक्सिडेंटाक प्रवृत्ती दितात तें बंद करपा खातीर गोवोरमेंटान हेजेर तुरंत लक्ष दिवन तेंचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आवट करचो आनी तांकां योग्य तरेन जागो अवेलेबल करून दिवची, ताकी सर्वसामान्य लोक फ्री आपली गाडयो मुवमेंट करूं शकतले हायवेचेर. जाल्यार जर तर हायवेचेर ह्यो गाडयो तर तुवें पार्क करून दवरले जाल्यार ह्यो हायवे न्ही हे प्रायवेट रोड अशें घोशीत जातले. ते ना जावचे खातीर आनी एक्सिडेंट एवॉयड जावपा खातीर हेजेर गोवोरमेंटान तुरंत लक्ष दिवन तेंचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आवट करचो. तशेंच रातचे वेळार हे व्हडले व्हडले ट्रक आसा ते ना बाकीचे गाडयो पळयता मदींच गाडयो काडटात आनी ते कारणान खुबशे गाडयो तो एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी फुडें जातलो. तांकां कितें रातचे ते ट्रक काडटा आसतना मेन हायवेचेर ते फाटीं फुडें पळयनात, रिवर्स काडटात आपल्या जाय तशेंच आनी हे एक्सिडेंट घडोवपाक एक कारणीभूत जातात. तेन्ना हेवूय एक कारण आसा तांकां बेगिनात बेगीन हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करचो.